नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। महेश कोनाडकार हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोग दुबावितांक घेतले ताब्यांत। हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी केली जप्त। 3 जाण अजूनय फरार, पुलीस घेतात सोद। महेश कोनाडकार हल्लो प्रकरणात बदनामी केल्ल्या सोपट्यार दाखल करतलो मानहानीची केस। हेरांक काडटलो कायदेशीर नोटीस, सांगता मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार। मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक। सोपा कराचे पैसे गायब करून जाल्लो फरार। फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद। 72 लाखांचे भांगर चोरपी तिगाकारांक अटक। अस्तंत बंगालांतल्यान मडगांव पुलिसांनी घेतले ताब्यांत। भांगरूय केले जप्त। कदंबाच्यो बशी जातल्यो कॅशलेस। इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना कार्डा वरवीं काडची पडटली तिकेट। कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुळेकाराची माहिती। पैशाच्या आयसाक लागून शेतकारांनी विकच्यो न्हय जमनी। सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो घेवचो लाव, सांगता शेतकी मंत्री रवी नायक। आता पळयात खबरो विस्तारांत। महेश कोनाडकार हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोग दुबावितांक ताब्यांत घेतले। तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली। 3 जाण अजूनय फरार आसात, पुलीस तांचो सोद घेतात। तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकाराचेर बुधवारा जीव घेणो हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात महेशाक बरोच मार लागिल्लो। हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतलेच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकारान उक्तायल्लो। हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितर सोदून काडपाचो अल्टिमेटम पुलिशेक दिल्लो। उपरांत पुलिशेन दुबावितांचो सोद सुरू केल्लो। हल्ल्यांतले दोग दुबावीत पुलिशेच्या हातीक लागल्यात। तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिशेन जप्त केली। काल मांद्रेचो माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाला आणि त्या खुनी हल्ल्या फाटल्यान एक 4 व्हीलर आणि तातूंत 5 जाण बुरखा घालून आशिल्ले आणि त्यात 5 जाणांनी लोखंडी सळयांनी माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर हल्लो केल्लो आणि त्या उपरांत पोलिसांची धावपळ आणि स्थानिक नागरिक सरपंच पंचायत मंडळ आणि धाव मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर घेवन 24 वरांच्या भितर जे संशयीत आहात तांकां धरपाचे आणि अटक करपाची। त्या नदरेंतल्यान मांद्रे जे पयली पुलीस निरीक्षक आशिल्ले शेरेफीन तांची सरकारान तातडीन ट्रान्सफर केली आणि ताचे जागेर हंगामी स्वरूपाची ताबो जे आपले मोपा पोलीस निरीक्षक आशिल्ले नारायण चिमुलकर तांचेर मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो ताबो दिलो आणि तांणी धावपळ करून त्यांच्या टिमीन जी गाडी ह्या हल्लेखोराक वापरलेली ती गाडी ताब्यात घेतली आणि तातूंत जे 2 जाण संशयीत असले त्या दोन्ही संशयितांकय मांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि 3 जाण संशयीत आसात। गाडी क्रमांक आणि गाडयेची सविस्तर माहिती सध्या पोलिसांनी सगळ्या 5 जाणांक संशयितांक धरल्या उपरांत दितली अशी कळीत केला। ह्या वाठारांत सध्या भीतीचे वातावरण तयार जाला। ह्याका राजकीय रंग दिवपाचोय अनेक जाणांनी यत्न सुरू केल्लो आसा। आता खरी गरज आहा मांद्रे पोलिसांनी की ह्याका राजकीय रंग दिवन ही मारपेट जाल्या काय आणि वेगळे कारण आसूं येता ह्याचो शोध घेवचो आणि त्या संशयितांकडे पोलिसांनी पावून खरी कितें कसोटी आसा किंवा खरी माहिती कितें आसा ती लोकांसमोर हाडची आणि 5 जाणांक जे संशयीत आशिल्ले तांकां कडक तांचेर कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली।
फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणे आपल्या बँक खात्यात भायले भायर ट्रान्स्फर केले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्लो. मडगांव पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर केले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यात उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आतां योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. मडगांव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ले एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्ले मडगांव म्युनिसिपालिटीक, ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचें कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केल्ले आनी ताजे नंतर ताका मडगांव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आनी हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें. आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हणून काम करतालो आनी दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली. ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केले आनी ताजे नंतर COन मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आनी हे मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आनी पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकार म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआउट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआउट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हें प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें तें जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगांव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा. ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावपाना, आमी ताजे हिशोब करतात. आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगांव म्युनिसिपालिटी ह्या हाजे योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकरेकर. कोम मडगांवां वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने करपी 3 कारागिरांनी 72 लाखांचे भांगर घेवन पळ काडिल्लो. हे प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी ते 3 दुबावितांक अस्तंत बंगालच्यान ताब्यात घेतले. गोंयां हाडून तांकां रितसर अटक केली. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केले. हे 3 कारागीर फाटली कितलींशींच वर्सां भांगराच्या दुकानात कामाक आशिल्ले. मडगांव पुलीस स्टेशनार गेल्ले शेनवाराक एक केस रजिस्टर्ड जाल्ली. ती म्हणजे एक वर्कशॉपांतल्यान 3 जाण कारागीर जे तांचे भांगर आयिल्ले 72 लाखां सुमार ते भांगर घेवन ते पळून गेल्ले. ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी रोखडीच एक टीम फॉर्म केली. जी माहिती मेळ्ळी ते प्रमाणे जे ओनरान माहिती दिल्ले प्रमाणे आनी ताजे नंतर तांचे शोध चालू केलो. सर्वेलन्स घाले, टेक्निकल सर्वेलन्स, सगळे मोबायल नंबर तांचे सर्वेलन्साचेर घाले आनी ताजे नंतर तांकां कळ्ळें की हे 3 कारागीर जे आसात हे वेस्ट बेंगालाचे. आनी काल वेस्ट बेंगाल पुलिसाच्या मदतीन मडगांव पुलिसांनी हे 3 जाणांक थंयच्यान वेस्ट बेंगालाच्यान धरून हाडिल्ले आसात. आतां तांकां सद्याक ते अटकेक आसात आनी तांचो फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पुलिसान सगळें भांगर जें चोरयेक गेल्लें तेंय बी रिकवर करपाक यश मेळिल्लें आसा. तांकां आतां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर व्हरतले अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकरेकर. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. आता इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट काडची पडटली. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. बशीत चडटना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करचें पडटलें अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान दिली. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड करचें पडटलें. कांय जाणांनी हे कार्ड आदींच केलां जाल्यार कांय जाणांनी तें करूंक ना. ते कार्ड करपा खातीर कदंबा महामंडळान आनीक 2 दिसांचो वेळ दिला. 2 दिसां उपरांत इलेक्ट्रीक कदंबा पुरायपणान कॅशलेस जातल्यो खंय. सर आयच्यान कॅशलेस म्हणजे EV ज्यो बसी आसात त्यो कॅशलेस करपाचें थारायला. सो केन्नाच्यान सर हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो आनी कशें कितें हें आसा. ॲक्च्युली आयच्यान आमचें सुरू जावपाचें आसलेलें आमचे स्मार्ट सिटी ज्यो बसी चलता त्या खातीर. पूण कितें जालें कितें आयज खुबशे लोकांनी ती कार्डां करपाक जाय पयलीं. ते कार्डां करून नासल्या कारणान आमी ते 2 दीस फुडें धुकल्ले कडेन आसा.
आणि लोकांक थंय आमी ती कार्ड करपा खातीर आमचे ते मनीस बी थंय आमी अपॉयंट केल्या आनी ते लोकांक कशी कार्डां करपाचे कशें ते ऑपरेट करपाचे हे शिकयतले आनी फुडल्या 2 दिसांक आमी ते सुरू करतले. म्हणजे त्या बसीचेर आमचे कंडक्टर आसपाना, ते कार्डाचेरूच ते करतले सगळे. ते जी सिस्टम आसा ती लोकांक कळपा जाय, लोकांक ते कार्ड काडपा जाय, हें आजून जावना म्हणून आमी ते फुडल्या 2 दिसांनी करतले. ओके. म्हणजे सर लोकांनी अजून कार्डां करूंक नाशिल्ल्यान हो प्रोसेस खंय तरी 2 दीस एक्सटेंड जाला. हय हय, ते आमी एक्चुली ते कार्ड करपाचेर आमी फाटल्या दिसांनी एक मनीस बी दवरलेले आमी थंय शिकोवपाक, पूण लोकांनी जाता तितलो रिस्पॉन्स तितलो मेळोंक ना कारणान आमी ते आयज एक्चुली सुरू करपा आसलेले, पूण आतां फुडल्या 2 दिसान आमी सुरू करतले. भाई आयच्यान तुमच्यो ह्यो सिटी बसीस कॅशलेस काय कितें सो तुमी कितें अवेअरनेस बी असो केला? सो आता कार्डलेस आसतल्यो ह्यो बसी म्हणजे कॅशलेस आसतल्यो. कार्ड यूज करप न्ही. कसली कार्डां यूज करप? तुम्ही कदंबा कॉर्पोरेशन दिता, स्मार्ट सिटी वाले दिता, सो ती कार्डां यूज करप न्ही. टॅप करप, कार्ड केलें, रिचार्ज आसा मिनिमम आपल्या 150 इन्सर्ट जाले तेन्ना एंट्री जाली गाडयेन तेन्ना तेणी ते कार्ड लावप आनी जेन्ना तो भायर सरता पळय तेन्ना परत तेणी कार्ड लावप. पयलीं तेंच्या एंट्री करता 20 मिनिमम जाता, मागीर तेंचो कितें टोल टाका पयलो तो कट जाता 2 फावटी. सो ऑटोमॅटिक पैसे कट जातले. सो ते कार्डानूच पैसे घालप. सो कॅश दिवपाची गरज ना. सो आता हे यूज स्टार्ट जाला, पॅसेंजर करता बी अशें चालू जाले. सो तशे पॅसेंजर आसा कार्ड केल्ले. सो ऑलरेडी हे स्टार्ट जाले तुमच्या बसीनी. आणि कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? बट लोक हॅपी आहा. सो आयच्यान स्टार्ट जाला. सो तूं आतां कितले अशें काय ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पैशांच्या आयसाक लागून शेतकऱ्यांनी शेत जमनी विकच्यो न्हय. शेतकऱ्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें. बिरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मंत्री रवी उलयलो. आमी फाटी मडगांव जे आमी ट्रेनींग आपयले भुरग्यांक जवळ आपयले 30 किलोमीटर हैदराबाद मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगीं सुद्दां आयज भायर येतात. आपल्या आपली जमीन राखून दवरपाक, आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा, उमेद आसा, उमेदीन आसा ते आनी करतात. कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे कुळागरांत ते पळयतात. म्हणजे एक बरी गोश्टी आसा की भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमची जमीन आपली. नाल्यार आमी आयज पयलीं जातले कारण कितें आसलें की आयज दिल्लीच्यान लोक येता तेका दिल्लीवाले येतात जावं ते दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते तितले म्हारग जमनी घेतात आनी जे आपल्यो शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदपाचें तयार जाल्या. पूण आमी विचार करपाक जाय आमी शेती हें सोडपाक जायना. आनी शेती सोडली जाल्यार आमी खूब केल्लें आमची फुडली भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा ती उबंद करतल्यो. आनी आमी जर शेतीचेर हें करना लक्ष दिना जाल्यार आमी कितें करता आमी पयशे लागून पयलीं कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांचो विज्ञान दिता तेची वस्ती हाडटा. कारण तांकां दिल्ली हाडला दिल्ली जें आसा ते क्लायमेट जें आसा ते क्लायमेटान ते लोक आमचे येतात. हांगा सगळी तुजी क्लायमेट बरी आसता पण थंडेसन दिल्ली गरमेसन गरमी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा सगळे सवाय मेळटा. अशें करून तुमी रावपाक जाले दिल्ली वचत करून गोंयांत पावता आनी अशें करून आमची जमनी ते करपाक लागल्या तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय. गोंयकारांक जागे जावपाक जाय की आमची जमनी कशी आमी दवरतली. 8 डिसेंबराक कुडचड्या नगरपालिका मैदाना कडल्यान शौर्य यात्रेक सुरवात जातली. ह्या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राजा सिंह मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यांनी ह्या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसायान केलें. 8 तारखेर जी सभा शौर्य संचलन आणि त्यानंतर जी सभा जावपाची आसा ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें टू ब्रीफ द मिडिया एंड द प्रेस.
बेजिकली कशें आसा शौर्य संचलन हे फक्त 8 तारीख कोण तरी फ्री आसा आमकां कांय काम ना अशे खातीर केल्लें ना. तर 8 तारखेर शौर्य संचलन आसा हे एक पवित्र दिसाक म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसाक हे साजरा केले वता. गीता जयंतीच्या दिसाक गीता जयंती हो एक उद्देश जालो. त्या भायर जेन्ना 1992 बाबरी मस्जिद बाबरी ढाचो जो उडयलो आनी तितून बजरंग दलाचो मुख्य वांटो आशिल्लो हो दीस होच दीस तो जावन आसा ज्या दिसाक बाबरी ढाचो उडयल्लो. सो ह्या खातीर आनीक बलिदान दिवस शौर्य दिवस अशें म्हणजे शौर्य त्या दिसाक दाखयल्लें त्या खातीर शौर्य दिवस म्हणून आमी वर्सान वर्स हो सेलिब्रेट करतात. नॉट ओन्ली दीस इयर एवरी इयर वी सेलिब्रेट दीस डे एज अ शौर्य दिवस. म्हणजे शौर्य दाखोवपाचें हिंदू धर्माचें शौर्य दाखोवपाचो हो दीस. म्हणजे आनीक त्या दिसाक सादारणता 3-4 हजारांचे संख्येन आमी गणवेशधारी हो गणवेश तुमी पळोवंक शकतात. ह्या गणवेशधारी जे लोक आसात आमचे कार्यकर्ते आसात स्वयंसेवक आसात हे गणवेश घालून संचलन काडटले. त्या भायर आनीक एक 10-15 हजारांची संख्या जी ह्या सभे खातीर येतली. आनीक खास करून ह्या सभेक आमी वक्तो म्हणून जो आपयला हो हैदराबादचो एक हिंदुत्ववादी कट्टर नेतो टायगर राजा सिंग म्हणजे यूथ सेन्सेशन आमी म्हणू शकतात. युथान तेजे बद्दल क्रेज खूब आसा. हेका आमी वक्तो म्हणून त्या दिसाक हांगा आपयला. मयेच्या जांभूळपाट वाठारांत दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो मालवस फारायलो. मजगतीं हे चोरये प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मये वाठारात मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यानरात्री दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन चोरयेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी जाली खंय केन्ना जाली तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी जाल्या म्हणून? हांव उगडून येयला लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? 10,000 सामान येयलें. तुमी पुलिसेक कळयल्या? कळ्ळें. पुलीस येयले? पुलीस येवन गेले. आतां तुमचो कितें दुबाव बी आहा कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुना ना जरा संशय म्हणून घेऊन येयले. जाल्यार हांगातले म्हणजे 10 हजार ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानार चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हे शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हे शॉप चलयता. आणि आज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश असले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी. म्हणजे तेंच्यांनी एक इन्क्वायरी करपाक तेंकां तेणी आपयला. फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंकां सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बानोड्या RPRS शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापिकांची बदली रद्द केल्ल्याचो आदेश आयल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वर्गात प्रवेश केलो. आणि सध्याची आमची पॅरंट टिचर असोसिएशन आणि विनंती केल्या उपरांत 24 तासां भितर ताणें आमची विनंती मान्य केली आनी दत्तात्रय सराक हांगा दवरला. आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसा ते रिटायर जाय म्हणटच किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यार तांचे विशय चड जातले. आनी ह्या सगळे हांगा जमिल्ल्या पालक शिक्षक संघाचे वतीन हांव एक ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी ह्या शाळेचो माजी शिक्षक त्या निमतान तांचे मना काळजांतल्यान उपकार मानता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
हांगा दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या पूण तेजें रिजन आमकां मेळुना कित्याक ट्रान्सफर मारले ते. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले, तांकां विचारलें बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तेंच्या कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तेंच्या कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. तेणें 3 म्हयन्यांचे डेव्हलपमेंट केलें, आमच्या स्कुलाक जे डिसिप्लीन लायलें कळ्ळें न्ही, त्या खातीर आमकां तो जाय म्हणून. ते तेंच्यांनी सांगलें आमी मिटींग घेता आनी तुमकां कळयता. आमी तांकां काल सांजमेरेन तर कळय सांगिल्लें. आयज जो क्रावड जातलो तो मॅनेज करूं शकचे ना म्हणून सांगिल्लें. तेंच्यांनी सांजमेरेन तर आमकां सांगूं ना. सो आमी सगळीं पेरंट्स आज हांगा जमल्या, भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत तर ते रिवोक करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची, तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काडले? मॅनेजमेंट काडला, विलियम्स मॅनेजमेंटान काडली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो, रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता, आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले, स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना, पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. जो पर्यंत ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन येना तो पर्यंत तर आमी बॅग घेवची ना हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. मॅसेज तेंच्या कडेन केल्लो आसा. आतां आमचो मनीस लेटर घेवन येतलो, ते लेटर येतकीर आमी मागीर स्कूल स्टार्ट करपाक दितली. ना 3 म्हयने जाले ताका हांगा रिक्रूट केल्लो. 3 म्हयन्यानूच रिटायर जाले आनी हे 7 म्हयन्यानूच 7वे प्रिंसिपल जी काल आयल्या. भुरग्यांचेर अन्याय जाता असो आमकांय बी दिसता, कित्याक आमची भुरगीं हांगा रिटायरमेंट जाता तेन्ना हांगा प्रिंसिपल ट्रान्सफर करता. सो आमकांय खंय तरी दिसता आमच्या भुरग्यांचे ते विचारूच करना काय म्हणून. होच डिमांड आमी तेंच्या कडेन घेवन गेले की रिटायरमेंट झोन हे स्कूल करनाकात. आमी फक्त रिटायरमेंट दिवपाक हांगा बसूना पिटी, आमी आमच्या भुरग्यांचोय विचार करतात. सो आमी प्रोटेस्ट केला तर 3 मंथ्सा खातीर न्ही, दीस इज फॉर फ्युचर. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयात दिल्या आव्हान याचिकेशी कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारय फुडें आयला. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा राती महत्वाची बसका जाली. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मये गांवात सध्या खवदळ पडला. हे फाटभुंयेर बुधवारा राती मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाली. बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मये पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेत थारले. गरज पडल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. मये नागरीक कृती समितीची आयज आमी खास बैठक आपयल्ली आनी जो कायदो 2014 सालान एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टीशिप आनी ग्रांट ऑफ लँड हो जो कायदो जालो ताका एका व्यक्तीन चॅलेंज केला की हो कायदो अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा, म्हणजे घटना बाह्य ना म्हणून असो त्या मनशाचो दावो आसा की ताणें केल्लो आसा. आनी ती केस हायकोर्टान तेंच्यांनी हियरींग चालू जाल्लें आहा. ह्या संदर्भात म्हायती घेवपा लागून हांवें एडवोकेट जनरल गिल्डस पांगम सरा कडेन बैठक घेतली आनी ताका विचारलें की ह्या केसीचो स्टेटस कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलां की केस सुरू जाल्ली आहा. तेंच्यांनी आमच्या वतीनसून म्हणजे मयेकारांच्या वतीनसून एक कितें तरी हेल्प जाय ह्या दृश्टिकोनांसून तेंच्यांनी इंटरवेन्शन फायल करा तुमी. ज्यो ग्राम संस्था आहा, पंचायत आसा, कृती समिती आसा, देवस्थानां आसा, कोणीय फायल केला आतां अशा तरेचें तेंचें एक आमकां सजेशन दिलें. त्या सजेशनाचेर विचार करपा लागून ही आयची बैठक घेतलेली आनी आयज बैठकीन असो सगळ्यांचो विचार घेवन असो निश्कर्श येयल्लो आसा की ह्या संदर्भात आमी इंटरव्यून जावपाचें काय ना जावपाचें हेजेर आमी एक कायदो तज्ञ जो असो हायकोर्टाचो वकील जो आमकां ह्या हेजेर योग्य तें मार्गदर्शन करूंक शकतलो. जर इंटरव्यून जालें जाल्यार आमकां कितें लुकसाण जावंक शकता आनी जर जालें जाल्यार फायदो कितें जावंक शकता हेजेर वेवस्थीत गायड करतले. पयलीं जी थंयसर डेप्युटी कलेक्टर आसली तेणी खूब वेवस्थीत म्हणजे डॉक्युमेंट एक आसा जाल्यार तेणी आनी कोणाक काय प्रश्नय विचारूंक ना, तो रोखडेच हाता वेगळे केल्ले. हो एक डॉक्युमेंट आसूनय तो आनी खूब प्रश्न आमचे जे लोक वयता तेंचे कडेन आनी डेटी तर हिशोबूच ना. तेन्ना 1 ते 2 डेटीनी क्लियर जातलो. आयज 7-7, 8-8, 10-10 डेटी सुद्दां दिल्यो जाल्यार परत म्हणजे कामाचे बरी जाव जाल्यार तांकां वचून थंय कशें रावन परत हे करप
हो प्रश्न जाता. त्या बाबतीनूय तेंच्यांनी विषय जो आसा तो तेंचे कडेन पावलो जाता, पूण तेंच्यांनी हें करचो. म्हणजे तुमकां कळपाक लागून सांगता की आमी फॉलोअप जो आसा तो रेग्युलर तेंचे कडेन करता आनी बेगिनान हो विशय सोडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सनबनाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यां वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबन जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबन सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता, जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसऱ्या वटेन आदी सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबना विशीं भुमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबन महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारात जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकार आनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना, अशें बसून हांव पयस आसता. पूण बीच लायनींग This is a government decision. Nobody can challenge it. When government takes a decision, nobody can challenge it. आपण कुशीन राव हे योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबन. सुरवातीक सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान आपली भुमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर. ईडीएम जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर हे सनबन ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.